India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. जमीन बळकोवपाचे केशी उस्तूंक नेमिल्ले SITचे दीस वता तशे आरोपींची एक कर्मां आनी पद्धती मुखार येत आसात। मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून प्रकरण बरेच लावन धरला। 4 जाणांक आतां मेरेन उखल्ल्यात। तातूंत पुरातत्व खात्यांचे अधिकारी आसात। अजाप म्हळ्यार आर्कायवांतले पोर्तुगीज तेंपावयले जीर्ण डॉक्युमेंट परत फेक कशे कितें करूं येतात तो एक मोठो प्रस्न। आरोपीन पद्धत सांगली ती शॉकात करपाची। पोर्तुगेज तेंपावयले अस्सल नकली। पुरातत्व खात्याचो स्टाफ पोर्तुगेज तेंपावयले जमनीचे डॉक्युमेंट चोरयां दितालो। चोरया पद्धतीन डॉक्युमेंट मुखेल आरोपी शेट्टी आनी साफी मेरेन पावताले। आरोपी शेट्टी आनी साफी तसलेच फेक डॉक्युमेंट तयार करताले। नव्या फेक डॉक्युमेंटाचो पेपर कॉफीच्या उदकांत बुडोवन आदलो लोक मुंबय सावन खाशेली शाही हाडून फेक डॉक्युमेंट तयार करताले। विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सोहेल साफी रिंगांतल्या आनीक 3 जाणांक SIT सध्या सोदता। मात शेट्टी साफीक अटक जाल्ल्यान अलर्ट जाल्ले हे आरोपी सध्या फरार आसात। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।